श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोऽपि अनन्तनाम्ने च एकोऽपि अनन्तरूपिणे एको न द्वितीये तुभ्यं सर्वान्तरात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् लभ्यते। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः. पयरची एपिसोड अंतम्मी केशवः पुरुषोत्तमः ते देवाक पुरुषोत्तमाय नमः. विष्णु सहस्रनामा सांगताची पुरुषोत्तम म्हळ्यार पुरु म्हळ्यार शरीर ते शरीर धारण करला आम्ही पुरे पुरुषच म्हणून घेताची तशी उत्तम जीव म्हणून घेतले ब्रह्मादी देवते त्यांनी पुरुष तसले ताजेपशी उत्तम पुरुष म्हणून घेतली लक्ष्मी आणि तमका पुरुषोत्तम योग भगवद्गीतेन तंत भितर सांगता पुरुषः उत्तमः पुरुषः स्तु अन्यः परमात्मेति उदाहरतः. क्षर आणि अक्षर म्हणले दोन नमने पुरुष तंदो आम्ही क्षर पुरुष ब्रह्मादी देवते क्षर पुरुष अंतो येतं इथं म्हणा तांकां एकायू प्रमाण असं ज्याला अक्षर पुरुष म्हणून घेवची म्हळ्यार महालक्ष्मी ती गेल्या पशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लो परमात्मो तशें जावन तो पुरुषोत्तम म्हूण सांगून ते पुरुषोत्तम योगान तो गीतेन तो देवान सांगचे आसा. उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदाहरतः. क्षराक्षर पुरुष म्हळ्यार सांगून ताजेपशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लो आपणची पुरुषोत्तम म्हणून सांगता. तशें जावन पुरुषोत्तमाय नमः म्हळ्यार सर्व लक्ष्मी अक्षर पुरुष म्हणून घेतली लक्ष्मी पशी सर्वाधिक जावन आसूचो श्रेष्ठ जावन आसूचो उत्तम पुरुष जावन आशिल्लो तसलो परमात्मा तो तशें जावन तो पुरुषोत्तम म्हणून सांगून म्हूण येता. तशीची सर्व शर्व शिवस्थाणुः भूतादिः निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः प्रभुः ईश्वरः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः. सर्वाय नमः शर्वाय नमः शिवाय नमः स्थानवे नमः. सर्वाय नमः तक सर्वाय नमः म्हणजे सर्व म्हणून म्हणची ते कत्र म्हळ्यार सर्व गुण परिपूर्ण जावन आशिल्लो परमात्मो सर्व पुरुषांक उत्तम जावन आसूचो सर्व जीवादींक उत्तम जावन आसूचो तशें जावन तो सर्वोत्तम म्हणून घेवचो परमात्मो तशी सर्व स्वतंत्र तो ताका कोणाकले निग्रह तो मेळना कोणेय ताका नियम करूना कोणेय ताका सांगचा ना ताणेची सगळे जगत्य तागेले कुशे प्रकार चलायसोचे तशें जावन तो आम्ही पुरे अस्वतंत्र जीव आमकां खेळयतलो परमात्मो आमकां नियमन करतलो परमात्मो आम्ही कसल कोरका करून जग कसल जत आमगेले जिवनांत तूं कसल जायना कसल जावकास कसल आमगेले प्रारब्ध ताका समजावन आमकां शुभाशुभ कर्मफल भोग करू दिवचे तसल परमात्मो म्हळ्यार तो सर्वतंत्र स्वतंत्र तक्क मात्र कोणेय नियमन करू ना दिकून सर्व जीवादींक सृष्टीन तुले तो नियमन करत दिकून तो सर्वोत्तम सर्व स्वतंत्र तशी ती सर्व जगत व्याप्त जावन आशिल्लो अशी सर्व म्हळ्यार सकड म्हळ्यार सर्व गुण परिपूर्ण जावन सर्वोत्तम जावन सर्व सृष्टीक नियामक जावन सर्व जगत व्याप्त जावन सर्वत्र गम जावन सकड आसूच परमात्मा दिकून ताका सर्वाय नमः म्हणजे तशी शर्वाय नमः शर्व म्हळ्यार रुद्राक शर्व म्हणून म्हणटाचे रुद्र म्हळ्यार महादेव शर्व म्हणटा जाल्यार हांगा रुद्र महादेव जालो हांगा विष्णू सहस्रनामे आमी विष्णूक सांगताची जाल्यार हांगा ताका शर्वाय नमः म्हूण इतके खातीर सांगले म्हूण आमी एक आलोचन करले रे. आमी म्हणटाची सृष्टी स्थिती लय तिन्नी करतलो परमात्मूची म्हणून सृष्टी करतन तो ब्रह्मांतले अंतर्गत जावन ब्रह्माला अंतर्यामी जावन ब्रह्माक तागेले नियमन करून घेवन ब्रह्माला करीन सृष्टिकार करता पालन आपण करून घेता खंयची रुपारे विष्णू रुपारे तशीची लय करतन तो रुद्र रूपी जाता म्हळ्यार रुद्रांतर्गत जावन लय कार्य ताणें करचें ब्रह्मांतर्गत जावनूय ताणें आसूचें रुद्रांतर्गत जावनूय परमात्मान आसूचें तशें जावन रुद्र म्हळ्यार प्रलय कालांत रुद्र रुपान सगळी सृष्टी तो
तागेल शरीरांतू म्हळ्यार तागेल गर्भां भितर दवरून घेता तो सृष्टी हे सगळे सृष्टी स्थावर जंगमात्मक जावन आशिल्लो प्रपंच लय करता म्हण आमकां दिसता सगळे नाश करता जाल्यार तो तागेले उदरांतू मुखार येता ते हिरण्य गर्भ म्हण म्हणटना दवरून घेवन अपास सृश्टी कार्य शूर करच्या तागेले नाभी कमला दुखून अपास नव ब्रह्माल उत्पत्ती जाता मागीर तो ब्रह्मू सृश्टी कार्य शूर करता म्हण हे पळय आमकां मेळटा पुराणांतू वेदांतू सकड असल काणी सकड मेळटा तशी शर्व म्हण म्हळ्यार रुद्रू म्हणलेले हांगा प्रळय कालांतू रुद्रू जावन रुद्र रूपारी सगळे स्थावर जंगमात्मक जावन आशिल्लो प्रपंच लय करून सोडतल देव उदिकून ताका शर्वाय नमः म्हणले पळयत तशी शिवाय नमः शिव म्हळ्यार आमकां शिव म्हणली कुडले दोळे द्रायवीचे महादेव जाल्यार ताका शिव म्हणचे कसले म्हण तो मंगल करतलो शिव म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कसले म्हळ्यार मंगल ताका भीष्मान सांगले मंगलानाम मंगलम यो म्हळ्यार तो मंगल म्हळ्यार सकड कसले आम्ही मंगल म्हण म्हणटाची शुभकर म्हण सांगता ताजी पशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लो मंगलानाम मंगलः तशी आशिल परमात्मा म्हळ्यार मात्र न्ही सगळे जगत्याक बरेपण दितलो मंगल करतलो चांग करतलो बरे करतलो आमी देवाले मागचे देवा बरे करी म्हळ्यार कसले बरे करी म्हळ्यार ताका कसले एक लिमिटेशन्स ना बरेपणाक कसले एक लिमिट म्हण ना ते बरी कसले म्हळ्यार देवा गोतस ते ज्ञान की कसले चांगपण कसले आसा ते बरेपण दुड्ड जेवचे बरेपण नाही चांगपण म्हळ्यार विद्या मेळची की ज्ञान मेळची की असल पळय ते परमात्माक जीवात्माक परमात्माल ಒಟ್ಟು मेळच कतीर कसल सकडी जावकचत पळय हे जगत्यांतू मंगलकर कार्य म्हण म्हणयत शिवाय हांगासून सुख भोगचे ते पळय मंगल म्हण आमी लेक्का म्हणना ते आमी सोण वतन ते हांगा आसता आमी वताची तसल्यार मंगल म्हळ्यार कसले आमगेले ಒಟ್ಟು मुखार येतले चंग काम पळते देवा मेळत तसल चंग कामाक पुरे आमी चंग विशयाक पुरे आमी मंगल म्हणयत तशी तो मंगल करयतलो मंगल करतलो मंगल दितलो देखून ताका शिवाय नमः म्हण म्हणचे तशीची स्थाणवे नमः स्थाण हो म्हळ्यार दृढ अचल स्थिर जावन आसुचे अचंचल स्थाणू तशी हंग ताका स्थाणू म्हणचे कसो लेखा म्हळ्यार सर्व चराचर जगत्य ताणे चलायसुचे आम्ही एक घर चलायसुचे यजमानाक मन मस्त कडेन चंचल जाता एक देश चलायसुचे नायकाक तागेलेय मन चंचल जाता म्हळ्यार कसं लाका म्हळ्यार ताका ಸ್ವಲ್ಪ जनाल वयर प्रीती आसता ಸ್ವಲ್ಪ जन नज आसताची असल पुरे एक गुणात्मक त्रिगुणात्मक जावन आशिल्ले जगत्यांतू सात्विक राजसिक तामसिक गुणा निमती जावन आमकां असल पळय राग द्वेष काम क्रोध असल पुरे सहज जावन आसुचे प्रकृतीक सहज जावन आसुचे ह्या गुणा निमती जावन प्रकृती सहज जावन आसुचे गुण या पळय कसले काम क्रोध लोभ मोह तशी निमती जावन आमकां कशी म्हळ्यार भेद आसता म्हळ्यार भेद म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले मोगाचे आसता ಸ್ವಲ್ಪ आमकां नज आसता ಸ್ವಲ್ಪ आमकां जावकाशील आसता ಸ್ವಲ್ಪ आमकां नज्जशील आसता असल पुरे एक भावना मनशालांत आसुचे मनुष्य मात्रालांत जाल्यार देव त्या कसले ना सर्व जगत्य तो नियंत्रण करून नियमन करून जगत चालक जावन सगळे जगत्य तो चलायसीत जाल्यारी ताका पुराय जिवाल वैरी एकल एक मन आसता एकल एक प्रीती आसता आमकां दिसता आमी कसले कश्ट करून म्हण देवाक आमी कितले भक्ती केले देवा आमगेले वैरी प्रितीन आमकां कश्ट दिता ना देव आमकां मस्त मोग करता तेदन कसं लेखूका म्हळ्यार कुंतीन लेखील बरी लेखूका तो आमगेले कसं की चांगपणा खातीर आमकां मस्त मोग करता ही ताका म्हळ्यार पळय आमकां कश्ट दितर आसल्यार आमकां निरंतर तागेल उडगास जातर आसता ते एक आमकां कसं म्हणचे प्लस पॉयंट एक कश्ट येतना आमी मस्त कसं करताची देवाल उडगास करताची देवाक कोप येवन उलयतले जाल्यार कोपार जाल्यार देवाल उडगास करताचे म्हळ्यार वय नवें जाल्यार प्रारब्ध आमगेले निमती जेवचे बरेपण देवान दिवचे ते भोगू एक शक्ती दिता पळय ते बरेपण म्हण लेखूका तशें जाल्यार आमी केलेलें कार्य आमकां दिता न्ही मोगान दिता तो कसले आमकां दुख्खय ना आमकां कश्ट जेवचे तशें न्ही पळयना कोणाक कितले खंयचे एक बुकार वाजिल्लेला कोणाकय कसले कश्ट येता म्हण जाल्यार त्या मनशाक कश्ट सहिसूचे शक्ती परमात्मा दिता जावो कश्ट सहिसूची शक्ती आशिल्ली जना मात्र परमात्मा परीक्षा करूं कश्ट दिता म्हण वाजिल्लेलो आसचें पुरो सहना शक्ती ताणें दिवची म्हणटना स्थाणवे तो सगळे जगत्य चलायस्थितल जाल्यार
कोणाले जीवालांतो भेद करना नशी अछल जावन एकल एक रीती समस्त जीवांक पळोवन घेवन सृष्टी स्थिती लय काम करून घेवन जगत्या काही अचल जावन सोडचे एक आनंद म्हणून म्हणटा पळय ते मोक्षा मेळचे पुरो लोकांक अचल जावन सोचे आनंद दितलो ते मोक्षा म्हण एक आनंदाचे स्थिती दितलो ही परमात्मा तोच जलाल दिकून ताका स्थानमे नमः म्हण म्हणत तशीची भूतादये नमः भूतादिः निधिः अव्ययः म्हळ्यार भूतादये नमः भूतादये नमः म्हणून त्याक म्हणचे देवाक म्हण म्हळ्यार आदी म्हळ्यार प्रथम सुरवेचे प्रारंभ ताका आदी म्हणचे भूत म्हळ्यार आसूचे आता आम्ही पुरे आमकां पुरे संस्कृतांत भूतः म्हणजे आम्ही आसची भूत आसची कोण सकडी जगत्यार आसची ते पुरे भूत तशी भूतादये जगत्यांतू सृष्टींतू कसल सकडे आस पळय ताजी पशी आदी प्रारंभांत तो आशिल्लो पळय सृष्टी कर्तृची परमात्मा म्हूण आमी म्हणटा जाल्यार तो सृष्टीचे प्रारंभ ताणें आसूं का इथे म्हळ्यार सृष्टी केल्लेली ताणें सगळे जगत्यांत सर्व जीवादिकांक सर्व स्थावर जंगमात्मक प्रपंच सृष्टी केलेलं ताणी दिकून सृष्टी कर्तृ तो दिकून सृष्टीच्या आरंभार ताणें आसूं का म्हणटा ना तो भूतादये नमः सगळेची जगत्याचे प्रारंभांतू तो आशिल दिकून ताका आदी म्हणटाची तशी भूतादये नमः ताका जनन मरण म्हणल सकडी दोष ना तो दोष पुरे आमकां सुचो तशें जावन आमकां आदी आसा जनन आदी अंत्य आसा मरण अंत्य ताजे मध्यंतूल एक स्थिती आसा आमकां जाल्यार परमात्माक जनन मरण दोष नातील दिकून ताका आदी अंत्य नातील दिकून केन्नाय तो प्रारंभार आसूं दिकून ताका भूतादये नमः म्हणून म्हणचे तशी निधये नमः निधी म्हण म्हळ्यार आमी कसं म्हणटा निधी म्हळ्यार एक संपत्तू एक निधी कलश म्हण म्हणटाचे कसं जालें म्हण म्हळ्यार एक संपत्तू म्हण लेखल्यार आमी निधी म्हळ्यार एक आपद्धन म्हण लेखल्यार खंयचेच एक कश्टांतू खंयचे एक आपत्तांतू एक रक्षण करतल संपत्त तो दिकून ताका निधी निधये नमः आमगेले जिवनांतू कसले कश्ट येतना सृष्टींतू कसले कश्ट येतना कोणाकय जेवते आमी पुराण रामायण महाभारत काळा दुखूनय पळयत त्या पुरे पुराण इतिहास काण पळयत नाही खंयचे कश्ट येतना ते कश्टा दुखून खंयचे आपत्कालांतूय त्या परमात्मो एक आमकां आपत्ता दुखून रक्षण करतलो संपत्त दिकून तो ताका आपत्त धन म्हळ्यार निधी म्हूण सांगून ताका म्हणत दिकून निधये नमः नितराम धीयते इति निधी सतत जावन आमकां संकश्टा दुखून पार करतरस्त दिकून तो निधी म्हूण सांगून ताका सांगू तशी निधये नमः देवा सतत नितराम धीयते सतत आमकां कश्टा दुखून संरक्षण करतल परमात्मा तुका नमन निधये नमः अव्ययाय नमः व्यय म्हळ्यार नाश म्हण म्हणलें अव्ययः ताका केन्नाकय नाश ना तशें जावन पळय नाश ना म्हळ्यार आमी लेख पळयता आमी नाश म्हळ्यार कसो लागता ताचें आमी मरण म्हण लागता ताका मरण नातील तो म्हण आमी म्हणटा केन्ना की तो नाश नातिलो व्यय नातिलो तेची पळय आमी प्रळय कालांत सगळे समस्त जगतू नाश जाल्यार परमात्मे एकलोची वटपत्रारी शिशुरूपारी आसता म्हण जेवो उदका भितरी योग निद्रेंतू आसता म्हूण आमी म्हणटाची म्हणटना सगळे जगत नाश जाल्यार तो परमात्मा एकलो आसता सांगले ती लक्ष्मी तागेलो ओटो श्री भू दुर्गा रुपार आसता तागेले आंगावयचे आभरण जावन आसता हे पुरे आमी श्रीनिवास कल्याणांतू लक्ष्मी कल्याणांत पळय आयकलेचे आमी जेव्हा लक्ष्मी मांद्र तागेले ओटो आसता तेव्हा कशी ती तागेले आभरण जावन ताणें न्हिदल्लें उद्दा जावन ताणें न्हिदलेलें वटपत्र जावन तशें पुरे ते श्री भू दुर्गा रुपार ती आसता म्हूण आमी आयकताची पुराणांतनी तशी ताका मात्र नाशना अव्ययाय नमः न व्ययः व्यय नातिलो नाश नातिलो तशें जावन नाश नातिलो परमात्मा तुका नमन अव्ययाय नमः संभवाय नमः संभवति सम्यक भवति चंदायर येता खंय तो सम्यक भवति चांग जावन येता
केदन येवका तेदन येता म्हळ्यार शिश्टांक रक्षण करच्यांक दुश्टांक शिक्षा दिवच्याक आपणाल प्रादुर्भाव जाता म्हणून सांगून ताणें गितेंत सांगला परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. दुष्ट शिक्षणाक शिष्ट रक्षणाक खातीरच आपणान युग युगांतू मिगल प्रादुर्भाव जाता अवतार घेवन येता म्हणून सांगून परमात्मान सांगला आपल्या. तशी प्रादुर्भाव म्हळ्यार अवतार. तशी संभवाय नमः सम्यक भवति इति संभवः. केदन येवका कशी येवका म्हणून सांगून ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವ म्हणटाची ಚೆನ್ನಾಗಿ सम्यक तशी कसल वेळारी कशी येवका कसल कोरका कसल इत पुराय तक्क कळल तितले कोणाकय कळना. आम्ही जलरी कसले कष्ट येतात देवा हे कष्टा दुखून पार जावची कशी म्हणून सांगून तागेले निमगिताची ते दन तो आमकां देव कशी पार जावका म्हणले एक मनांत आमकां तो आलोचन दिता जाल्यार तागेले एक दया आमगेले वयर आसा म्हण लेखून लेखू येता आमी. म्हळ्यार देवाल दय आशिल जनांक खंयची कश्टा दुखून पार जावची तसले एक मनस्थिती तो दिता. नानतले आमकां येईल दुख्खांतू मन कसल कसल की जावका न्हू. मनशा एक कष्ट येतना दुःख येतना मन स्थिर असतवे ना. दुःखांतू बुड्डूनू मन कसल कसल की जावन वता. तसल वेळाक जीवन दुर्भर जायना नशी परमात्म मन घट्टी करून दिता जाल्यार त्या परमात्माक आमगेले वयर मस्त दय आसा म्हूण आमी लेखूका. तशी सम्यक भवती संभवाय नमः. कशी येवका कोणा कशी पळोवका कसल कोरका पुराय कळल तो येतल तो तशें जावन ताका संभवाय नमः म्हणटा तो भगवद्गीतेंतू संभवामी आत्ममायया प्रकृतीम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया. संभव म्हण तागेले अवतार म्हणून आमी म्हूण येता. गीतेन ताणें सांगिल्ली वरीची प्रकृतीम स्वाम अधिष्ठाय आम्ही प्रकृतीक अधीन जावन जन्मा येवचे जाल्यार तो प्रकृतीक तागेल अधीनांतू घेवन आत्ममायया संभवामी म्हाका कशी जावका तशी आपण येता. नरसिंह जावन येता म्हणून कोण लेखला. हिरण्यकशिपू निमगीत ताका प्रल्हादाक हांगसवे तुगेल देव हांगसवे तू हरी म्हणटा नवे तुगेल श्री हरी हांतसवे तंतसवे खांब्यासवे हांगसवे थंयसवे म्हूण सकडी निमगीत रस्त नवे खंय निमगीतांनी आसा 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 म्हणटा कडेर तो तागेल सगळे सभा मंटपाक आदरस्तंभ जावन असोच एक खांब्या भितर आसवे म्हणटा खंय असं म्हणटा खंय प्रल्हाद तो तागेल ग दुकान ते बिसून सोडता खांब्या दुखून आयलो तो नरसिंह जावन इतक हिरण्यकशिपून तशीच वर घेतले ब्रह्मा लागी कसले मनशाल निमती प्राणी निमती मरण जेवच्यानच आकाशांतू भुईंतू मरण जेवच्यानच रात्री जेवच्यानच दिसाचे जेवच्यानच अशी तशी त्रिसंध्या कालारी आकाश नाही भुई नाही तो हुमरार बैसून आम्ही प्रकाणी सांदुकून ऐकलत नव्हे. हिरण्यकशिपून कशी वर घेतला त्याची रितीर तो परमात्मा इला नरसिंह जावन म्हणता ना तग्गेल अवतार हिरण्यकशिपूक अंत्य करच्या कशी येवका म्हणून सांगून कोणेय सांगिल्ले. आम्ही आतां काणी वाजयले देखून आमकां तो नरसिंह जावन अवतार घेवन येयलो म्हणून सांगून आमकां कळटा हिरण्यकशिपू मारूक. जाल्यार हिरण्यकशिपूल वेळार प्रहल्लादाक जेवो थंय सुचे ब्रह्मादी देवतेंक जेवो कोणाकय कळलावे देव त्या रुपार येता म्हणून ना. ताका खंयच्या वेळार खंयच्या रुपार येवका ताणें येवचें ताणें निर्धार करून येवचें. तशी आमी खाली ताका तो कशें येतलो म्हूण मागीर आलोचना करीत आयलो म्हूण सांगून जाल्यार आजी खंय आमकां तें नरसिंह रूप कसलें म्हूण सांगून समज हांव कोणाकय अर्थ करून घेवचें जाल्लें ना. आमी काणी मांद्र आयकल्ली सांगताची हिरण्यकशिपू मारचे खातीर नरसिंह जावन आयलो. यथार्थ ज्ञान कांय आमकां येयनी नवे. तो नरसिंह जावन आयली ताका नरसिंह रुपाचे अर्थ कसले तसल कसले एक यथार्थ ज्ञान म्हणटा पळय त्या काही आमगेले तसल सामान्य जनांक अर्थ जेवचे न्ही. अर्थ जाल्यार जनाय आसाची जाल्यार आमकां अर्थ जेवचे न्ही जाल्यार आमकां एक काणी आयकून तितली पुणी एक कसले म्हणजे प्रिती देवाले वेरची भक्ती कितली पण ते एक नरसिंह अवतारा काणी आयकल्यार एक खुशी जाता. तसल एक देवान योग दिला नव तांतो आमी तृप्ती पावका हा देवा आमगेले वयर इतली पुणी करूण आसा तागेले काणी आयकून तशी करता. ऐकून कसं ऐकूल्लें ऐकूचें म्हण तशें न्ही लेखना नशी कितलें आयकल्यार आनी काय ऐकुया म्हूण दिसची तसले कसले योग ताण दिला जाल्यार ते आमी योगीत्वान जन म्हूण सांगून आमी लेखू येता. तशें जेवो भावनाय नमः भावयती इति भावना भावयती आमी
सांगजेला भावना म्हळ्यार मनांतलो फिलिंग्स म्हण म्हणटाचे आमी अशें सामान्य अर्थ जाल्यार हांगा भावनाय नमः तक्का कसल्याक म्हणल्यार भाव येती कसल जावका म्हूण सांगून लेखतलो तोची म्हळ्यार स्ವಂತ एक अभिप्रायो तक्क सामकस्वे ना आम्ही कसले एक स्ವಂತ जावन कसले डिसिजन घेऊ का म्हूण लेखल्यार कोणकी एकल्यान तशी न्हय अशी अशी न्हय तशी म्हळ्यार आमगेलें मन चंचल जाता जाल्यार देव तशें न्हय ताणें कसल कोरका कसलं इत्तें म्हळ्यार तागेले अभिप्राय तोच लेखतलो कशी जावका म्हणून आतां पळय आमी पळयताचे महाभारतांत अर्जुनान शस्त्र तो गुद भरले हांव युद्ध करना म्हगेले गुरुजन आले म्हगेले भावंडांक गेले सगळे हत्या करून ते राज्य म्हाका नाका अशें तशें सगळें म्हणटा आमी अर्जुन विषाद योगांत पळयताची त्या वेळार ते अशौचानन्वशौचस्त्वं नानुशोचन्ति पंडिता तशी थंय दुखून श्लोक शूर थंय दुखून गीतोपदेश शूर केलेले देवान मोक्ष संन्यास योगांत कडेर तो सांगता देव कसलें म्हळ्यार हांव कसल सांगता तुका सांगला तूं कशी कोरका म्हूण तुगेलें मन दिसता तशी करी म्हळ्यार म्हगेले अभिप्रायो हांव सांगला तुका कसल करका म्हूण सांगून हांव सांगना इत्याक म्हळ्यार तूं तुगेले अभिप्रायार तूं कोरका कसल कोरका म्हूण सांगून तशी देव भाव येती तो कसल कोरका म्हूण सांगून आमगेल्या मनांत प्रेरण करता प्रेरक शक्ती तो जाल्यार ताणी प्रेरण केल्लेले आमी कितली करताची एक म्हणटा आमी आमगेल्या प्रकृतीचे स्वभावा निमती जावन देवालेक चांग प्रेरण येयल्यार आमी चुकताचे म्हणटना तो तशी न्हय ताका कसल तागेले अभिप्राय आसा त्या रितीरी तो चोल दाखयता परमात्मो तशें जावन स्ವಂತ अभिप्राय आसतलो भावयती ती कसल कोरका म्हूण सांगून तोच लेखून घेतलो तशें जावन भावयती इति भावना भावनाय नमः म्हूण सांगून देवा सांगला ओम भर्त्रे नमः भर्त्र भर्त्र म्हळ्यार सगळे ब्रह्मांडाक भर्त्र म्हळ्यार यजमान म्हणटाचे आमी वय बा तशी सगळे ब्रह्मांडाक तो अधिपती सगळे जगत्याचो चालक शक्ती परमात्मो सगळे जगत्याचे नियंत्रक शक्ती परमात्मो म्हणटना चालन नियंत्रण दमन नियमन पुरे करचे ताणें दिकून अधिपती तोच कंट्रोलिंग पॉवर सगळे जगत्याचे कंट्रोलिंग पॉवर म्हूण येता म्हळ्यार नियंत्रक शक्ती कसल जावका म्हूण सांगून प्रेरक शक्ती पुरे परमात्मोची ताका प्रेरण करतले ताका नियंत्रण करतले कोणेय नाचे म्हणटना सर्व सृष्टीक मुखेल अधिपती जावन आशिल्ले देखून जगत्याक आधार अधिष्ठात्र जावन जगत्य चलोन चालक शक्ती जावन सगळे सृष्टी धारण कोरून त्या सृष्टीचे धारण भरण पोषण तशी नाश करतलो परमात्मो देखून ताका आमी भर्त्रे नमः म्हणून ताका एदूर उलयतले कोणेय नांची एदूर उलोवचे जायना ताका एदूर चलू जायना ताका आमी मंत्र लेखचे आमी देवान सांगिल्ले तशी इते चलका ना जाल्यार आमगेले मना लेखचे मंत्र आमी चलनाचे म्हणून जाल्यार आमी कशी चलका म्हणून सांगून ताणें लेखून जाल्ला आतां आमगेले मनाक कसले एक चांग विशय वापस करून चलका म्हूण आयला जाल्यार ते आमगेले प्रारब्धा निमती जावन आमकां तसल बुद्धी प्रेरण करलेले परमात्मान एक कसलेची आमकां ते ओपुचकन जमी चांग जाल्यार ते आमी ओपुचकन जम म्हळ्यार आमगेल्या मनांत तो विरुद्ध अभिप्राय आयला जाल्यार ताका कारण कसं म्हळ्यार आमगेले प्रारब्ध त्या प्रारब्धा समजावन आमकां खंय विरुद्ध जावन चलका म्हळ्यार बुद्धी ताणें दिवची आमकां वायट बुद्धी म्हळ्यार वायट बुद्धी प्रचोदक न्हय तो जाल्यार ती वायट बुद्धी येवच्याक आमगेलें प्रारब्ध कारण त्या प्रारब्धा समजावन तो आमकां भोगयता तसल परमात्मो तो तशें जावन भर्त्रे नमः प्रभवाय नमः प्रभवः प्रभुरीश्वरः प्रभवाय नमः प्रभव म्हळ्यार उत्पत्ती म्हणटाचे आमी प्रभव अंकुर स्टार्टिंग उत्पत्ती तशीच जगत्याचे सर्व सृष्टीचे उत्पत्तीक कारण जाल्लो परमात्मो देखून तो प्रभव म्हळ्यार आतां आमी आमगेलें शरीर आशिल्लें जीवात्माक हें शरीर मेळका जाल्यार हाजे फुडले कसले की जन्मांतराचे कर्म फला निमती जावन शरीर निर्धार देवान केलेले ते शरीर आहे तर ते जीवात्मान ते शरीर म्हळ्यार ते जीवात्मान आशिल्ले शरिरान कसलच कडे भोगू का
कसल सकडी सुख बघू का, कसल कष्ट बघू का, कसल दुःख बघू का, या पुरे निर्धार जाम नसता म्हणताना खंचे जीवात्माक तागेले पूर्वांतराचे म्हणजे जन्मांतराचे शरीरानं केल्ले प्रारब्ध कर्माचे अनुगुण जावन ताक वापस शरीर मेळचे. ते जीवात्माक शरीर निर्धार करचे परमात्मानं, ते शरीर आसून ताण कसल कोरका कशी चोलका म्हणून निर्धार करचे परमात्मान. तशी प्रभवाय नमः जन्म जन्मांतराचे कर्मफलाचे आधारावैरी आमकां खंयची योनींतू जन्मा येव का म्हूण सांगून खंयची योनींतू कितली काळ आसूं का म्हूण म्हळ्यार सकळी निर्धार परमात्मान करचे. आमगेल उत्पत्तीकय कारण तोची. तशें जावन जगत्याचे उत्पत्तीक जीवात्माचे प्रति जन्मांतराचे म्हणजे शरीर योनी खंयचे म्हणून निर्धार करचे म्हळ्यार एक जीवात्माचे वपास पुनरुत्पत्तीक कारण जावचे तसो परमात्मय तोचे देखून ताका प्रभवाय नमः म्हणजे. तशी प्रभवे नमः प्रभु म्हळ्यार यजमान अधिपती ओडेय अशे अर्थ येता नवे. प्रभवे नमः सगळेची सृष्टीक मुख्य अधिकारी सर्वाधिकारी मुखेल तशें पूण सांगयत आमी सर्व संपन्न म्हणून घेतिले देवादी देवते म्हणटा पळय आमी ब्रह्मा रुद्र इंद्रादी देवतेंकय मुख्य जावन सृष्टी स्थिती लय करून ताण करचे कार्यांत पुरे एक नायक म्हणून सुका जाल्यार आमी म्हणटा ताका लागून एक दक्षते सुका तो ते कार्य करच्या समर्थ म्हणून सांगून जावका. तशी तो परमात्मो सगळे सृष्टीचे सगळे ब्रह्मांडाचे उत्पत्तीकय तशी ते स्थिती म्हळ्यार ते कशी चोलका म्हणच्याकय लय म्हळ्यार नाश केदन जावका म्हणच्याकय सगळी ताणे निर्णय करचे. समस्त जगत्यान तू जावचे कसल आसता पळय आमी आगू होगू म्हळ्यार जावचे करचे म्हणटा पळय कसल आस ते पुरे तागेले अधीन जावन देखून तो प्रभु तो समर्थ जावन असोचो एक नायक देखून तक प्रभवे नमः म्हणून म्हणचे. ईश्वराय नमः ईशा म्हणून म्हळ्यार थंय ओडय म्हणून म्हळेले अधिपती म्हळेले अर्थ येता तसल ईश्वराय नमः. तो आमी आजी पशी पुढी पळयले षडगुण परिपूर्ण जावन आशिल्लो परमात्मो तो. तशीची अष्टैश्वर्य ज्ञान आमी म्हणटा पळय ज्ञान ऐश्वर्य वीर्य असल पुरय अष्ट ऐश्वर्य संपन्न जावन आशिल्लो परमात्मो तो. तशी षाडगुण्य परिपूर्ण अष्टैश्वर्य संपन्न जावन प्रकृतीक मायेक अधीन जायना नशी प्रकृती मायेकय आधार अधिष्ठात्र परमात्म जावन तो मायेक अतीत जावन आसा. इतक म्हळ्यार मायेचे तागेले मायेक ताणें अधीन करून घेतला. मायातीत परमात्मा म्हणटा तशी सगळे चराचर जगत्याक एकमात्र अधिपती जावन परमात्मा देखून ताका ईश्वराय नमः. एकमात्र अधिपती तो ताका कोणें वापस अधिपती म्हणनाची. तशें जावन तो ईश्वराय नमः. तशीची स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः. स्वयंभुवे नमः स्वयंभू शंभु आदित्यः स्वयंभुवे नमः स्वयंभुवे नमः. स्वयं प्रकट जातलो तागेल जननाक कोणी कारण जायनाची. आतां मी पळयताची ताका राम जावन येता दशरथ कौसल्य आनम जावन आशिल्लीची म्हण आमकां दिसताची. तशीची कृष्ण जावन येता देवकी वसुदेव ताका आनम नमे. त्याची भागवत वाचितना कळटा आमकां देवकीक मायेक घालता तो निद्दांक घालता तो आनी तिगेले पोट्टा वैरी म्हळ्यार तिगेले शरिरारी प्रकट जाता तो देव म्हण सांगून आस. कोण कोण कोणाक कळलेली हे कळला वय ते शैले वै वसुदेव ऐक्षतः म्हण सांगताची भागवतांत. कशी तो अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम म्हण सांगून एक श्लोक आसा. तो कशी शिशुरूपारी चतुर्भुजधारी जावन कोणाकय चरडाक तशी प्रशस्त्र सकड दवरून घेवन आनी येवचे जत्वे ना म्हणटा तो परमात्मो देखून तो पितांबरधारी
चतुर्भुजधारी शंखचक्र गदा पद्मधारी जाऊन स्वयं देव शिशुरूपारी देवकीले उदारारी प्रकट जाल्लो म्हण सांगून हे वसुदेवान पळयले म्हण सांगून आमी भागवतांत आयकताचे म्हणटा देव ताका कशी जावका तशी येता तो आमी मांद्रलेकचे ताका आम्मस ताका आनस ना परशुरामच्या तंजामदग्नी रेणुकेले चरुड जावन येयलो म्हण सकण आमी पळयताची जाल्यार तो कशी येवका म्हण लेखला तो आनी तशी येवचे वामन जावन येतना पळयता वटुरूपारी असता तो तशीच आमी वेदव्यास जावन येता नाही पळयतात न्हय सत्यवतीले आमी म्हणटा सत्यवतीले जांगेरी शिशुरूपार प्रत्यक्ष जाल्लो तो म्हण सांगून तशी पुरी म्हळ्यार ताका कशी देवका तशी तो येता आमी मांद्र लागचे ताका गर्भावास आसना ताका गर्भावास ना कसले ना ताका सीधा ताणें प्रकट जावचें परमात्मान तशी स्वयंभुवे नमः आपणाक खंयची वेळार कशी प्रकट जावका म्हूण सांगून कोणाले आश्रय ना नशी स्वयं प्रकट जावन सगळे ब्रह्मांडाक आधारभूत जावन असोचे परमात्मो देखून ताका स्वयंभुवे नमः म्हूण म्हणचे तशी शंभवे नमः शंभो म्हणून आमी ईश्वरा म्हणटाची शिव म्हणून ईश्वरा म्हणटाची शम म्हणारे शम भवती शम म्हणारे मंगल शिव म्हणारे मंगल बरेपण मंगल म्हणारे तशी शम भवे भवती शंभव शंभवे नमः शंभवती मंगल दितलो सुख दितलो तशी शम भव भव म्हण दितलो तशें जावन ताका शंभवे नमः केन्नाय जगत्याक बरेपण दितलो सुख दितलो मंगल दितलो कसलं सुख आमकां कश्ट आमी भोगताची सांगली न्हय शरिराक आदी आनी व्याधी म्हूण म्हणटाचे आमी आदी व्याधी परिहार करतलो परमात्मा म्हूण सांगून आदी म्हळ्यार कसं न्हय आदी म्हळ्यार मना संबंद पाविल्लें दुख्ख व्याधी म्हळ्यार शरिरान भोगचें दुख्ख रोगरुजीन मनाकय दुख्ख आसा न्हय मनान तूं दुख्ख भोगतलें जन्नांचें म्हणटना मनाक संबंद पाविल्लें दुख्खाक पुरे आदी म्हळ्यार शरिरा संबंद पाविल्लें दुख्खा पुरे व्याधी म्हणचें हें आदी व्याधी दुखून आमकां परिहार करून दिवचें म्हळ्यार आदी व्याधी नाश करून दिवचें कोणें म्हळ्यार परमात्मान आमी केन्ना देवा म्हूण सांगून आर्त स्थितीर ताका पांय पडटात की त्या वेळार आमगेले शरिराचे आदी व्याधी परिहार करून सुख दितलो सुख म्हळ्यार तें सांगलें शम सुख दितलो परमात्मा देखून ताका शंभवे नमः म्हूण म्हणचें तशी आदित्याय नमः सामान्य जावन आदित्य म्हळ्यार आमी सूर्यो म्हूण म्हणटाचे सूर्याले एक नाम सूर्याले ते आमी सूर्य नमस्कार घालतना तांचो एक आदित्याय नमः म्हूण येता न्हय तशें आदित्य म्हणजे सूर्याकय आदित्य म्हूण नांव येयलें कसो लेखा म्हळ्यार अदितील पूत म्हूण कश्यपनी अदितीक 12 जन चेडूं म्हणटाचे आमी तांकां 12 आदित्य म्हूण म्हणटात तशी कश्यपनी अदितीले ते 12 जन 12 आदित्यान तो विष्णू एकलो परमात्मो एकलो आयलो म्हूण सांगून आमी म्हणटात ते 12 सूर्य एकलो कश्यप अदितील पूत जावन येयलो तशी ते परमात्माकय सूर्याकय आदित्य म्हूण नांव येयलें अदितीले चेडूं म्हूण म्हळ्यार खातीर आदित्य म्हूण नांव येयलें अदितील पूत जावन केन्ना येयलो तो वामन जावन येयलो पळय बाय वामन अवतार जावन अदिती कश्यपाल पूत जावन आयल देखून ताकाय आदित्य म्हूण म्हणटाची तशीची आदित्य म्हळ्यार सूर्य म्हूण लेखल्यार सूर्याल पशी चड प्रकाशमान जावन असोच्यो परमात्मो तो अदिती कश्यपाले चेडूं जावन येयलो देखून अदितील चेडूवांक पळय आदित्य म्हणचे देखून त्या हरतार हांगा वामन अवतारान तो अदिती कश्यपाल पूत जावन यो परमात्मा आयला देखून वामन जावन आयला देखून ताका आदित्याय नमः तो वय आदित्यो म्हूण सांगून आमी म्हणय तशीची पुष्कराक्षाय नमः पुष्कर म्हूण म्हळ्यार श्वेतकमल म्हणटाचे कमला फूल पुष्कर अक्षः अक्ष म्हळ्यार दोळ तशी कमलाचे पक्ली वरी तागेले दोळ आशिल्ले म्हणून कमला पक्ली पळयला वय देवाल दोळ कय असित असिते क्षणः म्हळ्यार देवाल दोळ कशी म्हळ्यार कमला फुल्ला पाकलीशी आसता दोनी बदीन सपूर जावन मद्दीन तूं होड जावन आसता न्हू दोळ मांद्र न्ही कमला फुल्ला पाकली पळयल्यार तुदीर न्ही पाकलीची पळय मूळ म्हणटाची थंय कलर चड ताका मद्दीन तूं दवसाण आसता श्वेतकमला जाल्यार तशी देवाले दोळ्याक दोनी मुल्ल्यान तूं तांबडे बण्णू आसता मद्दीन तूं धवो आसता देवाल दोळो म्हळ्या खातीर ताका
पुष्कराक्षाय नमः पुंडरीकाक्ष सकड म्हणताची देवाक राजीव लोचन हेचे अर्थ त्या पुरे म्हळ्यार कमला पुल्ला म्हणके दोळो आशिलो देव तुका नमस्कारो म्हण सांगून पुष्कराक्षाय नमः महास्वनाय नमः स्वन म्हण म्हळ्यार शब्द शब्द म्हळ्यार साऊंड म्हणटा पळय आमी तशी स्वन म्हळ्यार ध्वनी शब्द शब्द म्हण म्हळ्यार वर्ड न्ही शब्द म्हण म्हळ्यार साऊंड तशी तागेले स्वर बारीक गंभीर जावन असोच्यो स्वर देवालो तशी कशी ओमकाराचे आमी प्रणव ध्वनी म्हणटाचे तशी ओमकाराचे एक गंभीरता कितलें आसता पळय तसं एक चंद गंभीर उतर कೈ देवाल तशें ताका महास्वनाय नमः म्हणचे मात्र न्ही कुरुक्षेत्र युद्धा वेळारी महास्वन हा व्हड शब्द केलेलो काय ताणें कशी पांचजन्य शंख काण युद्धाचे प्रारंभांत कुरुक्षेत्र भूमींत ताणें शंख वाजिल्लो आमी ते अर्जुन विषाद योगांत पळयताची पुराय जनान तांगेल शंख काण वाजिल्लो सुरवेक हाणें ऋषिकेशान परमात्मान शंख तागेले पांचजन्य शंख वाजिल्लो मागीर पुराय जनान अर्जुनान देवदत्त ह्या पळय गुत्तच न्हय कोण कोण खंयचे शंख वाजिल्लो म्हण सांगून तशी ते शंख वाजिल्लो म्हण ते सुरवेक पांचजन्य शंख ताणें वाजिल्लेले ताजे महास्वन आहा त्या व्हड शब्दाकची सादारण जन हृदय स्तंभन जावन सादारण सेन तत्तर जाला ते शब्द ऐकूनच भिवन तत्तर जावन गेला सेने म्हण सांगून आमी महाभारत युद्ध त्या महाभारता काणींत आमी आयकताची तशी महास्वनाय नमः मेघ गंभीर जावन असोचे स्वर आशिल्लो आळ आळ म्हळ्यार एकदम डीप साऊंड म्हळ्यार कसं न्ही तितले गंभीर भारी चंद स्वर वॉयस आशिल्लो म्हण सांगून ताका देवाक महास्वनाय नमः म्हणजे तशी अनादि निधये नमः न आदिही सुरवेक म्हणलें भूतादये नमः ताका आदि ना ताका प्रारंभ ना सर्वांक प्रारंभ तो तशी हांगा अनादि निधये नमः न आदिही न अंत्यः ताका आदि अंत्य नतिलो म्हण म्हणटाचे आद्यंतरहितः तशी आदि अंत्य नतिलो जनन मरण दोष नतिलो परमात्मा देखून ताका अनादि निधये नमः म्हणजे ओम धात्रे नमः धाता विधाता धातुरुत्तमः दाता धात्रे नमः धात्रे म्हळ्यार धोरण घेतलो कसो धोरण घेतलो सगळी ब्रह्मांड धारण केलेलो धाता म्हळ्यार धारण करचो धात्रे धरतलो ब्रह्मांडची ताण धोरण घेतला म्हळ्यार पळय तागेल्या गर्भांत धोरण घेतलो प्रळया कालारी ते जिवा करिना कसल सकड कर्म जावका त्या पुरे करयतलो परमात्मा दिकून मात्र समस्त विश्व तागेले अधीन दवरून घेवन विश्वांत उलय त्या ब्रह्मांडांत उलय समस्त चटवटीक तागेले अधीन जावन आशिल्ले देखून करयतलोय तो करून घेतलोय तो जाल्यार देखून ताका विश्वकर्मणे नमः तागेले आमगेले करीन कर्म करून घेवचे ताणें देखून ताका विश्वकर्मणे नमः म्हणजे ताका तागेले म्हळेले कर्म कसले ना सगळे समस्त विश्वाचे सर्व सृष्टीचे सर्व कर्माकय तोची नियामक जावन आसा तशें जावन ताका सर्वकर्मणे नमः म्हणजे तशी मनवे नमः हांगा आमी मन म्हळ्यार मन म्हणल्यार त्या अर्थार लेखल्यार सगळे जगत्यांत आत्त कसं जावका तें आनी कसं जाता तें येद्दोळ कसं जाल्ला तें सर्व ताणें तागेले मनांत आयिल्ले तशी ताण करून घेवचें भूत भव्य भवत प्रभू म्हणली न्हू ताका जावन गेलेले आत्ताचे आनी मुखारचे सगळे कर्माचे एक आगू होगू म्हणटाचे म्हळ्यार एक व्यापार म्हणटाचे आमी ते ताणें करचे देखून आनी तागेले मनांत ते पुरे आस देखून ताका मनवे नमः म्हणला म्हणले कोयत जावो 14 जन मनुकय तो अधिपती जावन आसा मनुक पळय ताणें सृश्टी केल्लेले तशें जावन ताका मनवे नमः म्हणलेले म्हणले कोयत आमी म्हणटाची 14 मन्वंतर ब्रह्माले एक दिसान तूं जावन वता 14 जन मनू आसाची म्हण म्हणटाची पळय आमी तशी
ते 14 मनुंकय अधिपती जावन परमात्मा दिकून तक्का मनवे नमः त्या मनुंक सृष्टी केलेलं ताणे त्या मनूल करीन ते सगळे जगत्य ताण चलयसून घेतले म्हणून म्हणली जाल्यार ते तशी मनुंकय ताणे अधीन करून घेऊन मनुंकय ताणे सृष्टी करून तांके एक कार्य दिवन तांगेल करीन ते विश्वाचे समस्त सकडी करून घेत दिकून ताका मनवे नमः म्हणून म्हणीत 14 मनू म्हणे आत्ता आमगेले म्हणताची सत्ताचे वैवस्वत मन्वंतरांतू आम्ही असं जात आजी पुढे स्वयंभुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष सहजल्वे आत्ता वैवस्वत सत्ताचे मनू आता राज्यभार म्हणे सगळे जगत्य पुळून घेतर असं सत्ताचे मन्वंतरांत आम्ही असची आणि सावरणी मनू दक्ष सावरणी ब्रह्म सावरणी रुद्र सावरणी धर्म सावरणी देव सावरणी इंद्र सावरणी आणि 7 मन्वंतरस तेंक ब्रह्माल एक दिसू जत्ता आताच ब्रह्माल तगल 51 वर्ष जत्ता ये पुरे आमकां ब्रह्मकल्पांतो पुढच्या मेळटा युगादी बळारी पंचांग वाजितना सुरवे ये पुरे सांगताच ब्रह्मकल्प म्हणून सांगून तंतू ये पुरे मेळटा तशी एक ब्रह्माला एक दिसांतो 14 जन मनू जावन वता ते 14 जन मनू काही सृष्टी करलेलं परमात्मा दिकून ताका मनवे नमः म्हणले कोयत आम्ही मनू म्हणून सांगला म्हणले कोयत तशीच ओम त्वष्ट्रे नमः त्वष्ट्रा म्हणजे कसं लेख म्हणून म्हळ्यार तो द्वादश आदित्यांतो त्वष्ट्रा म्हणून म्हणलंय एकलो आदित्य अदिती आणि कश्यपाल 12 चरडुवांका द्वादश आदित्य म्हणजे तंतु भितर त्वष्ट्रा म्हणून लेखलो ते द्वादश आदित्यालय अंतर्यामी जावन परमात्मो अस हे पुरे आम्ही पळिल्ले सुरवेकचे तशी तंतु भितर त्वष्ट्रा म्हणून लेखू तागेले अंतर्यामी जावन असो परमात्मा जिकून ताका त्वष्ट्रा म्हणला म्हण लेखू येत मागीर ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जावन असोचे करतस कसले म्हण आम्ही गर्भा आसतना आमकां पिंडांड म्हळ्यार आमगेले एक भ्रूण म्हणटाच पळय तांतू शरीर रूप दिवचे संकर्षण नामक देव म्हणजे प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव या 4 रूपारे देव असून चतुर्व्यूहाय नमः म्हणून मुखार येता पळय तशी ते 4 रूपारे परमात्मा आमगेले शरीर असून ते शरीर तो तागेले अधीन दवरून घेवन ते शरीराचे समस्त कार्यक्षेत्र तो पळोवन घेता म्हणून म्हणटाचे आमी तशी त्या शरीरान गर्भस्थ जावन त्या जीवात्मान गर्भस्थ जावन असतना ते सुरवेक एक पिंड रुपार असता म्हणटात ताका एक शरीर रूप दिवचे संकर्षण नामाचे परमात्मा तशें जावन ताका त्वष्ट्रा म्हूण सांगले म्हूण सांगून केलो बुकांत मेळटा तशी त्वष्ट्रे नमः स्तविष्टाय नमः अयम येषाम अतिशयेन स्थूलः यो देव येषाम स्थूल म्हण थोरूची होड जीव म्हण आम्ही लेखताची सूक्ष्म म्हणारे सूक्ष्म शरीर स्थूल म्हणाल्यार हांगे एक होड व्याप्त म्हण सांगून लेखोयता आमी होड शरीर म्हणून व्याप्त अयम येषाम अतिशयेन स्थूलः या सगळे जगत्यांतो विराट स्वरूपी जावन व्याप्त जावन परमात्मो अस जगत्यांतो विराट स्वरूपी सगळे जगत्य तागेले शरीरांतस तो विराट रूपारस दिकून ताका स्थविष्ठाय नमः म्हण म्हणचे अर्जुनाक कुरुक्षेत्रांतो तागेले विराट स्वरूप दाखयतना अर्जुनाक त्या शरिरां भितरी सगळे जगत्य दिसता म्हण म्हणटाचे मी पुराय जीवादी जीव पुराय देवादी देव ते सर्व पर्वत सर्व तारामंडल सर्व ग्रह सर्व नक्षत्र अर्जुनाक सर्व रूपार तो म्हणतात ते किती होड आशिल्लें ते विराट स्वरूप कशें आशिल्लें आदि अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम देव कशी आशिल्लो अनंत बाहुम अर्जुन ते विश्वरूप सुत्त काणपळे ताका ते देव तोंड कैस देवाले फाटे कैस देवाले आंग कैस कसले कळना म्हळ्यार खंय दुखून पळयल्यार देवाल तोंड दिसता ताका खंय दुखून पळयल्यार देवाल आंग दिसता ताका खंय चमकल्यार देवाल शरीर दिसता तितली ताका बाहू दिसताची तितली पाय दिसताची सहस्राक्ष सहस्रपात म्हण तशी तो देव दिसता ताका पळय त्याचे दिव्यम ददामी ते चक्षुः म्हूण सांगून ताका देवान दोळ दिवचे आसनवे अर्जुनाक इतक म्हण आमकां देव अर्जुना सांगता तो आमी गेले विराट स्वरूप पळयचे तुगेले हें चक्षु बाह्य चक्षु कसलेची शक्ती ना तुका एक स्पेशल दोळ दिव्यम चक्षुः ते ददामी तुका एक स्पेशल दोळ दिता दिव्य जावन असोचे दोळ दिता त्या म्हळ्यार दिव्य जावन आशिल्ले
शरीर पळोवका जाल्यार दिव्य जावन आशिल्लो दोळ जावंक तशी ते अर्जुनाक दिव्य दोळ दिवन ताणें तें विराट स्वरूप दाखयलें त्या विराट स्वरुपान तो जगत्याची समस्त कसल जत्ता जावचे सकट देवा अर्जुनान पळोवन गेले तशी मार्कंडेयाक शिशु रुपी जावन आशिल्लो परमात्मा आले शरिरा भितर तो चमकलो अकस्मिक जावन म्हूण सांगून महाभारतांत तूं मेळटा म्हणलें पळय काणी तंद भितर तशी त्या मार्कंडेयाक ते दिव्य शरिरां भितर वतरी ते समस्त विश्व ताका ते शरिरांत दिसता देवाल यशोदेक ते कृष्णान 3 महिन्याचे चेडूं आसतना एक पंत तागेले तोंडा ब्रह्मांड पडली ती मागीर एक पंत पुराय चेडूं आनी तो माती खतरस म्हूण दूर सांगतना तोंडा आंग करी ही पुरे भागवतान तुला काणे आमी आयकल्यांची आंग करतना कृष्णान तांतू ती ब्रह्मांड पळोवन तिका बोध चुकता म्हूण सांगून सकाळी आमी आयकल्यांची पळय तशी तसल समस्त ब्रह्मांडाची समस्त सृष्टीची परमात्मान तागेले शरिरांतू दवरून घेतला देखून विराट स्वरूपी जलल देखून ताका स्तविष्टः म्हणजे स्तविष्टाय नमः तशी स्थविराय नमः स्थविर म्हणजे म्हळ्यार वृद्ध सामान्य अर्थ वृद्ध हांगा परमात्मा वृद्ध म्हणूं वृद्ध म्हळ्यार कसं न्ही सुरदुकून आशिल्लो आमगेले पुराय जनाल पशी ओडून नव्हतो त्या अर्थार तो वृद्ध म्हूण म्हणीत समस्त सृष्टी काही तो पूर्वांत आशिल्लो म्हणजे समस्त सृष्टी पेक्षा चड प्राय ताका जाला त्या अर्थार तो वृद्ध म्हूण लेखीत ज्ञानान समस्त सृष्टीक ज्ञान दितलो परमात्मा तो म्हणटा ज्ञानानय वृद्ध प्रायेनय वृद्ध तशें पुराय जनाल पशी वृद्ध म्हणजे पशी हांगा पुराय जनाल पशी श्रेष्ठ उत्तम जावन आशिल्लो पुराय जनाल पशी चड अधिक प्राय जलल जना वृद्ध अधिक ज्ञानशील जनाक ज्ञान वृद्ध ते वृद्ध म्हळ्यार शब्दात ते अर्थ दिवचे जाल्यार हांगा परमात्मा सर्व जना पशी सर्वोत्तम जावन श्रेष्ठ जावन ज्ञानान की प्रति एक विशयांतू उत्तम जावन आशिल्लो देखून ताका स्थविराय नमः स्थविर म्हणजे स्थविराय नमः ध्रुवाय नमः ध्रुव म्हळ्यार एक केंद्र म्हूण आमी लेखलें म्हूण जाल्यार सगळे जीव जगत्याचे सृष्टी स्थिती लय ध्रुव म्हळ्यार केंद्र म्हूण येता कारण म्हूण येता तशी हांगा जगत्यांतूल सर्व सृष्टी स्थिती लय कारण कर्तृ जालो परमात्मा म्हूण येता मान न्ही सगळे जगत्यांतू ते जीवात्माक जावचे सुख दुःख कष्ट सकडी मान अपमान हे द्वंद्व पूरे मिक्कून वचून स्थिर जावन सुखा म्हणून तो दाखयता परमात्मा द्वंद्वाक अतीत जावन आशिल्लो मात्र मिगेलो प्रितीच जत्ता म्हणून सांगून तो द्वंद्वातीत जावन स्थिर म्हणच्याकय ध्रुव म्हळ्यार शब्द येता तशी परमात्मा खंयचे द्वंद्वाक अतीत जावन आसा ताका कसले मान अपमान म्हणना ताका कसले दुःख म्हणना ताका कसले सुख म्हणना ताका कसले ना तो एकदम स्थिर तशी आसुका म्हण आमकां सांगचें आसता स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव अर्जुनान मुगोवचें आसा कृष्णाले स्थितप्रज्ञ जावन सुका म्हळ्यार स्थितप्रज्ञ म्हळ्यार कशें सुका स्थित ताकाय ध्रुव म्हळ्यार शब्द येता ह्या पुरे जेवच्याक आमकां तो सांगता कशी जेवचें म्हूण ही ताका म्हळ्यार तो तशी आसा पुराय द्वंद्वाक अतीत जावन आसूचो परमात्मा देखून ताका स्थिर ध्रुव तशी म्हणचे तशी ध्रुवाय नमः अग्राह्याय नमः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः अग्राह्याय नमः ग्राह्य म्हळ्यार ग्रहण करू जेवचे ग्राह्य म्हळ्यार ग्रास्प करचे म्हणटाचे ग्रहण तशी देव अग्राह्य कोणाले कितले ज्ञानी म्हळ्यार जनाले ज्ञानाक मिकून आशिल्लो तो कोणाकय खंयची ज्ञानी पुरुषाकय ताका परिपूर्ण जावन ग्राह्य तागे विशय परिपूर्ण जावन ग्रहण करूं जायना मनन करूं जायना देखून तो अग्राह्य कितले गोत आशिल्ले म्हळ्यार जनांकय देवाल विशय आमकां पुरे कळ्ळा म्हणची जनाकय मस्त महातपस्वीकय देवादी देवतेंकय पुराय वेद शिकेल ऋषी मुनींकय कसले जव देव कशी म्हूण सांगून ताका परिपूर्ण जावन ग्राह्य करूंक जायना इंद्रियाकय अतीत तो इंद्रियाने ग्राह्य करूं जायना पळय परमात्मा आमगेले इंद्रियाकय अतीत जावन आसा पळय आमी दोळ्यान आमी लेखता आमी तागेले बिंब मांद्र पळोवचें बद परमात्मा पळोवचें जाल्यार हांवें आमकां ना
अर्जुना पळत तसल योग दी येता नाही ताणें एक दिव्य चक्षु दिले म्हणटना आमगेले इंद्रियाक तक पळोवच्या जायना आमगेल कान्नान तागेल विशय आमी आयकूं येतशिवाय तितली पुराय ग्रहण करूं जायना आमगेल जिब्बेन आमी तागेले गुणगान कोरीत वर्णन कोरीत कशें की एक थोडो वेळ केला रे तो एक आमगेलो व्हड योग म्हणले कुका इत्याक म्हळ्यार सहस्र फोडीच्यो आदिशेशू सगळो दीस देवाल पर्यंक जावन देवा पळोवन घेवन देवाल गुणगान करतरच दिला तागेल निमती देवाले समज देवाल सगळेच एक शरीर प्रमाण म्हणले कुंदरला रे तागेले सांगताचे कसं म्हणत ते देवाले दावे पाययाचे किरंगुली बोट्टा इतली गुणगान करून जायनी की कितली की युग युग आदुकून परमात्माक पर्यंक जावन आसता ताजे नंतर सहस्र पोडीस ताका सहस्र तोंड ते सहस्र तोंडान दोन्ही सहस्र जीभ आसा आमी एक जिब्बेन एका कालगंट विष्णू सहस्रनाम म्हणून आमी व्हड काम केल्लीशी करताची ओ मस्त आमी देवाक मस्त हे केलें म्हणून ना देवाक कितले म्हणल्यारय आस न्हवे मागीरय देव आस कितले तागेले गुण सांगल्यार मागीरय तो आस कितली तागेले विशय आयकले मागीरय वरला कितली ताका दोळ्यान पळोवक म्हणलें मागीरय ताका पळोवची तितलेंच तशें जावन तागेले स्पर्श तागेले घ्राण तागेले श्रवण तागेले कीर्तन पुरे आमगेले इंद्रियान आमी कितली करूं जाता तितली करूं जाल्यार आमगेले इंद्रियाक अतीत मागीरय मिक्कून आसा तशें जावन तो अग्राह्य ताका परिपूर्ण जावन ग्रहण करूं जायना ग्राह्य करूं जायना अग्राह्य आनी आजी नेक्स्ट एपिसोडाक या मुखार सुया कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् श्री हरि गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु।